बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सुर्गींचे बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका, कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय आनी तुज्या पुता जेजू वरवीं हो आमी जियेता. तो जेजू तुज्या एकवटान तुवें आमकां रातीक सकाळीं आख्खी रातभर आनी आतां तूं आमकां तुज्या एकवटान कृपा दिवन एकवटान दवरताय. तर आमी ह्या एकचारा पासत तुका आर्गां दिता, मोहिमा दिता आनी आतां तुज्या एकवटान आमी जियेता. तुवें आमकां सांगलां ते प्रमाणे तूं आमचें सवें रिगून रावताय. आमी सुस्कार सुटना तुजें सवें आमी रिगून रावता. तर जेजू ह्या वेळार आमी तुका एकवटान वेट सादता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, प्रत्येक मणी जावन आसा सुस्कार, एक सुस्कार 100% आमी तो जिवया. सुस्कार घेतना पांयची बोटां आसा ती जोतान तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता, सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजून आमी बरोवन आयल्या. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया. आमची चिंतना, भावना, चाल सगळें भायर काडलें, ताचें दवरलें की आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान स्वतंत्र जायत वेतल्या. तर प्रत्येक सुस्कारान आतां आमी ताच्या एकवटान रावया. जेजूच्या एकवटान हो वेळ आमी आख्खो वेळ चाललेलो आसा. तर आतां आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. आमी पयलो वयलो स्थान घेना, ताका पयलो वयलो स्थान दिलेलो आसा. ताची चाकरां कशी आमी जियेता, तोच आमचा जावन आसा आमचें जिवीत. ताच्या एकवटान आमचें हें जिवीत सादतना आतां आमी आख्खे मनशा कुळा पासून मागया आनी ताका जेजूच्या एकवटान धरून जेजू आमचें सगळें सवें हें मागणें म्हणून ताचें राज आमचें सवें आमच्या काळजांनी आनी आमचे वरवीं ह्या आमच्या सगळ्या संबंदांनी तो घडून हाडटलो म्हणून हे खात्रीन, ह्या बोरवाशान, ह्या मोगान आतां आमी हें मागणें जेजूचें म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थळडेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच रोदा आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूक आमी चिटकोन आसा. तो म्हाका चिटकोन रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. हे भाशेन तो आमचें सगळें इतलो लागशिल्ल्यान आमचे एकवटान आसा. पूण आमी जाणो जावंक जाय की तो वयलो स्थान आमच्या जिवितांत घेता आनी हे परी ताच्या जिवितान आमचें जिवीत सारया. आतां तो आमकां एकवटान आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी सांदे ताका कुडीचे ताका एकवटान रावया. आनी ताणें जशे भाशेन आपलें जिवीत आयिल्लो तेन्ना हे भाशेन सारलें, तो आयज पर्यंत तें सारीत आसा. कित्याक तेन्ना ताणें आख्ख्या मनशाकुळाचें आपणाचेर घेवन ताणें देव म्हणटोच सगळें आमचे पासत सोंसलेलें भोगलेलें आसा आनी आमकां पातकांतली निवारूंक ताणें आपलें जिवीत व्हरपिल्लें आसा बापाक आनी आमकां सुटका दिल्ली आसा आनी आमकां तारण मेळ्ळेलें आसा आनी आमी ताच्या आनंदान, शांतीन, गोठायेन, सादेपणांत आमच्या ह्या संवसारांत जिवीत सारूंक लागता. जशें स्वर्गांत तशें संवसारांत. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी ताच्या जिविताचें नियाळ कोत्ता. तेर्सांतल्यान हो नियाळ आमी आतां कोत्ताना पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आमी नियाळ करुया आनी हे परी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन हाडया. तो हाडटलो, आमी ताका सहकार करुया. सायबीण मायन जशे भशेन म्हणलें, हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणे, तेच भशेन आतां आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी हे परी सारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत्वांतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग जो आमी जियेता तो अदीक खोलायेन जिवच्याक आतां एक आमच्या बापाती नोमान वरी म्हणुया. सायबीण मायंचे विनोतीन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक आमी तिजे कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बरयल्ली सर्वेस्पोरची ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरी देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच रोदा आमेन. हो म्हजे मोगा 5 संतोसाचें मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर गाब्रिएल दुता वरवीं, मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुर्बायचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैम सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंत मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41 ते 42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिचे कुस्व्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली, आनी व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्त्रे मदें सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेले नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो, आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणी तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक जेजूक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, वस्त्रा मदें सुदैन सुदैवचो पूत जेजू,
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतलीं वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक पांच उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सोडून येना फुडें अवचितूच चड गळ्ळो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारो कसो दिवन आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलें बशिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पळोवचे ठांय आसा वस्त्र मदत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतलीं वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4-6 कळशे जाताले. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पळोवचे ठांय आसा वस्त्रा मदत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतलीं वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुआंवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पळोवचे ठांय आसा वस्त्र मदत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतलीं वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पळोवचे ठांय आसा वस्त्र मदत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू,
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सगां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. आनी सोम्यान जेजून उणो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळडेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्रे मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सगां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर, गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40-40-5. आनी सगळोच खळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळटलेले रोगताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतच शिरसाशिरशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळडेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्रे मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सगां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूची मस्करी करतात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळडेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्र्या मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर्सगां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका खेंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळडेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, अस्त्र्या मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू.
भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुश्वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर सुर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें खुरीस व्हांवन आपलो खुरीस व्हांवन गोठ्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन मरली सर्वेस पोरचे ठांय आसा वस्त्रां मदें सुदोवन सुदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुश्वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां आमकोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन मरली सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र्या मदें सुदोवन सुदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुश्वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर, आपले मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन मरले सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र्या मदें सुदोवन सुदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुश्वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां आमकोणांतले उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन मरली सर्वेस पोवचे ठांय आसा वस्त्र्या मदें सुदोवन सुदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुश्वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां आमकोणांतली उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबीचेर देंवता.
धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. उचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुरगेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशेंच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोज ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हणजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकोरमारेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिचे पांयां तोळ आसलो चंद्रीक आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन मरेले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून सोड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदावन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शरांत तुजी काकुळीची नदर घाल. कोणवाळ्यान मोगाल दुलो बांकोर मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग, जेजून बासायल्यान ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेची बो पवित्र रुजारची मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तांदूळ आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोवचे कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्त केले ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतिल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पामाये यो माये गे आमकां
तुझ्या गोपान पावमाये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान आतां आमी आसा. ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. आमचेर कसलें कितेंय कोसळोनी पडत तर आमकां भिरांत ना, आमी एकटी ना. तो आमचे सोबे आसा आनी तो आमकां तातूंतली निवाडटा, उबारता आनी तातूंतल्यान आमकां सुटका सोडवून न्हयच आमकां पूण दुसऱ्यांकूय दिता. तर ताचे सोबे आमचें आतां जिवीत खोलायेन सादतना आमची वीस्त सदांच जेजूचेरूच दवरया. वो ही प्रॅक्टीस आतां करया. सांतिस्मूस साक्रामेंतांत आमी आतां बसता, ताका बसता, तर आमचे दोळे ताचेरूच स्थिर रावया. आनी हे पुरी आयज थान सगळे वस्तूंनी तो आसा आनी सगळी वस्तू ताचे सोबे आसा. हे आमी नियाळून ताच्याच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत ताका मानता ते भाशेन आमी सारया. मोगळा जेजू, तुज्या एकवटान तुवें आमकां बाळगून दवरिल्लें आसाय. तुज्या मोगान तूं आमकां नेटवयताय. हांव एक धाकटलो किरकोळ कुडीचो तुजे सांदो, पूण तूं म्हजो परामोस कोत्ताय. आनी ही म्हाका खात्री आसा की तूं आमकां केन्नाच सोडिनाय. कितेंय तर आमचे कुडीक जालें, मनाक आत्म्यांक जालें जाल्यार तें तुकाच जाता, पूण तूं तें रोखडेंच सारकें करून काडटाय, पेकोवणी हाडटाय. तुका मात आमचो सहकार जाय आनी हो सहकार आमी तुका पूर्णपणे आतां दिवंक तयार जाल्लीं आसा. आपल्या बोडांतली आमी भायर सरोन तुका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत आतां सारूंक लागल्या. तर ह्या वेळार जेजू तुका आमी नमस्कार करता. साश्टांगी पडून आमचें सगळें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून तूं आमकां तुजेंच जिवीत दिताय. तातूंत आमचो वेळ सारूंक, आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां मदत कर. सगळीं आमी साश्टांगी पडून भितरल्या भितर ताका नमस्कार करया. थोड्यो घडयो आमी ताचेरूच लावन प्रत्येक सुस्कारांत ताच्या कोटान आमी जियेता. आमचे मदें आपलेपणान ना आनी जें आसाय तें आतां आमी सगळें ताका समर्पीत आसा. आनी परी तो आमकां सुटका सोडवण तारण फावो करतलोच. आनी ह्या स्वतंत्रपणांत आमी शांतीन आमचो जिवीत सारूंक लागतले आनी सारूंक लागल्या.
जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका अर्गावंदो निरंतरी तुका आमचें कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी संसद सदांकाळ तोगायतलो हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप आनी हांव ताका म्हजो मालगड पूत करतलो संवसारांच्या रायां मदें भोव व्हडतो सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो ताची संसद हांव नितीकाळी सांबाळटलो स्वर्ग आसोसर ताचें सिंहासन उरतलें त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग सर्वेस्पोर अशें म्हणटा म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय इजिप्तांतलीं इस्रायलाक भायर काडलीं ते घडयेक थावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावंक ना पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तंबू मदें हांवूय
एका तुंबूंत रावला. आख्खे इस्रायल पोरचे बरोबर सगळे कडेन हांव भोंवूंत आसलो तेन्ना म्हजे पोरचेक गवळ्या परी चोरूंक हांव नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें म्हणलां जायत देवदार रुखाचें घर हांवें तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना. आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं ताका चोरयतलोय थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतलों आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानाक हांवें नपयत केले आनी पृथ्वीच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरचेक हांव एक गांव दितलों आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानाक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका व्हडतो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणें उत्पन्न करतलो. ते दीस बरोवन तुज्या पुर्वजान हांव तुज्या फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकाक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलों. हांव ताचो बापूय जातलों आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशाचे चाली पोरमोणे ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलों. तुज्या आदल्या राजावयलें हांवें म्हजें बरेंपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुज्या घराणें आनी तुजी राजवट म्हज्या मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोंकता तसलें करतलों. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सर्व दर्शनां नातानान दाविदाक कळीत केलीं. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकूंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सरशीं एकठवलो की तो होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धडेर उदकाचे देगे पर्यंत रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकवण्यो ओपाऱ्यांनी दिल्यो आनी शिकयतां ताणें अशें म्हणलें, आयकात,
एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली थंय तसले खडपी जमनीर पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किर्लोलें पूण वत येतच आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी पडले आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किर्लोलें पूण वत येतच करपोलें आनी मुळां ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरी जमनीर पडलें. तें किर्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो आसलो तेदना 12 बरोबर तांच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वेपाऱ्यांची समजणी तांचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राजाचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोले आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणे मेळत. देखून सगळे वेपाऱ्यांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळोत, तर सगळ्यो हेर वेपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वोंपी वोंपतात तें उतर. जीं कोण उतर वोंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन तें मानतात. पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वोगोत तीं तोगनात. उपरांत उतराक लागून खास्त वो दुमाळो येतना फुडें तांचो बावार्थ रोखडोच हालता आनी कांट्यां मदें वोंपलोलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के
गिरेस्कायची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतो दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना आनी बरे जमनीर रोंपलोले बी घेतात ती उतर आयकतात ते मानून घेतात आनी पीक दितात एकाक 30 एकाक 60 एकाक 100 जेजू आमचे दोळे तुजे थी रावन तुवें आमकां तुजें उतर दिलेलें आसाय तुजें उतर हांव कशे भशेन पत्करता एक कप तर बरो नासत आनी तें भरलेलें उदक आमी ओ कितें आसा तें भायर काडिना जाल्यार आनीक तातूंत कांय घालूंक जायना म्हणटच जांतून आमी भरलेलीं आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय तें रिकामें करूंक जाय ते वेव्हारांत घालूंक जाय तेन्ना की परतून आमी बरोन येता उतराची आमकां आनी खोलाय तूं आमकां दिवंक लागताय आनी त्या प्रमाणे आमी तें दिलें म्हणटच अदीक खोलायेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान आमी सादता अशें ही शिकवण तूं म्हाका आयज दिताय तर मागता सगल्या तुज्या कुडीच्या सांद्या पासत जीं कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समारंभात तांचे पासत आमी मागता तूं तांकां तुजे बेसांवान दवर आयज कोण काजार जातात वो काजाराचो दीस तीं मनयतात तांकां सगळ्या जाणांक तुजेर आपलें जिवीत थिरावन तुज्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक तांकां करपा गोठाय मदत कर काम नासलेल्यांक काम दी अभ्यास करूंक जायना तांकां अभ्यास करूंक मदत कर फुडलें शिक्षण वो कोर्सांनी प्रवेश घेवंक सोदतात तांकां तें फावो जावं प्रवास करतल्यांक तूं राख आनी सांबाळ ही सगळीं बेसांवां आनी हेंकूय आमच्या काळजांत मनांत आसात ती मनांत धरून काळजांत धरून आतां जेजूच्या एकवटान तांचेर आशीर्वाद पाठोवया आनी पाठोवन आमी तुज्या एकवटान जियेता म्हणटच आमचें सगल्यांच्या काळजांनी तुजें राज स्थापन जावं आनी तुज्या राज्यांत भितरल्यान जिवन भायल्यान ताचो परिणाम आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान घडोवन येवं आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमान कोता सोडून दिवंक नागल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावाळ
soy muerte विषय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या जैतिबोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालतेपणा मंदिया सासना सासना आमेन तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुमचो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान